दुसरो विशय जो आसा व्हेरी इंट्रस्टिंग जॉयन तो म्हळ्यार सरकारी अधिकाऱ्यांचो. सो जेन्ना कोणी तरी भितरले भायले बी अशे वाद घालता पळय किशोर, हांव सदांच म्हणटा की आमी सगळे जाण सरकारी कचेरीच्या नांवान शंख मारत असतात. आनी मागीर म्हाका एक दीस म्हज्या तकल्यान उजवाड पडलो की सरकारी कर्मचारी म्हणून जी एक हें आसा स्पिसीस आसा ती कोण जाल्यार ते 80 to 85% गोंयकार सगळे, बरोबर न्ही. सो आमी गोंयकार, आमचेच गोंयकार जे स्वताक सरकारी नोकर म्हणटात, कर्मचारी म्हणटात, जाय तें नांव वापर तूं ताका, ते काम करनात म्हणून आमी त्रस्त आसात. इतले त्रस्त आसात की आतां सरकारूय त्रस्त आसा ते सारकें काम करना म्हण. इतली लेवलाचेर की सरकारान तांकां फोर्सफुली रिटायर करपाचें प्रोविजन आमी आतां लागू करतले आनी एक्शन घेवपाक स्टार्ट करतले हें उघडपणान सांगलें. सो म्हाका हो सदांच प्रश्न पडटा, आमी हरशीं भितरले भायले हांगचो थंयचो नॉर्थ इंडियन सावथ इंडियन अशे हजार गजाली उलयतात. हे सरकारी कर्मचारी हे आमचेच न्ही सगळे. कोणालो तरी भाव, कोणालो तरी भयण, कोणालो तरी बायल, कोणालो तरी आनी कोण, हेच न्ही. हे आमचे कितें घुसपालां? Very simple. हांव सोदताय प्रश्नाचें उत्तर. I'll tell you, कितें घुसपलां तें if you see very carefully, हे आतां काम करना, लेजी आनी कोण दे आर नॉट लिसनींग, कमिंग लेट, हें तें सगळें सांगलां. नंबर 1, why this is happening? Is the person not fit to work there? If the person is not fit, how did he get the job? आतां पळय आमचे ह्या सिस्टमान कितें आसा, कोटा सिस्टम आसा, सगळे कोटा सिस्टमच आशिल्ले न्हू. जाण एकलो मिनिस्टर आपले मनशां काडून भरता. मिनिस्टरांची कोटा सिस्टम, हांव म्हणटा आनी कसली कोटा सिस्टम? एवरीबडी इज हॅव्हिंग देअर ओन पीपल कोटा. आनी आय डोंट हॅव टू नेम पीपल, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. सो मेरिट इज नॉट कन्सर्न देअर. सो हाव डू यू एक्सपेक्ट दॅट पर्सन टू डिलिव्हर 100%? हाव डू यू एक्सपेक्ट दॅट पर्सन टू डिलिव्हर सर्विसीस टू द पीपल? हें जातलेंच अशें. पण जॉयल कशें आहा, तूं म्हणटा मुद्दो बरोबर आहा. म्हजें सादें मत, एक जो MTS स्टाफ आसता किंवा एक जो LDC आसता किंवा एक जो UDC आसता, सगळे आमचे गोंयकारच न्ही. आतां सगळ्यांत चड लोकांची इंटरेक्शन ह्या स्टाफा कडेन जाता. आनी सगळ्यांत चड कंप्लेनी बी तुगे, तूं मामलेदार मेरेन कंप्लेनी आसा सद्या, मामलेदार सुद्दां तुगेले हें करता म्हणून. सो ह्यो जर कंप्लेनी जर पळयल्यो, आमी गोंयकारच गोंयकाराक विठीक कित्याक धरतात किशोर? तीच तर गोंयकाराची खरी खासियत. खासियतच ती गोंयकारान गोंयकाराक बेटीच धरता म्हणून तर आयज आमचेर ही परिस्थिती येयलेली आहा. आतां विशय जसो जयलान सांगलो की आतां काल जो डिसिजन गव्हर्नमेंटान घेतला, वी वेलकम दॅट डिसिजन. इतली बरी की गव्हर्नमेंटच सांगता की आमचे कर्मचारी काम करना, आमकां एक्शन घेवपाक. एक्झॅक्टली. विशय कसो आहा की मेरिटाचेर तुमी तुमची नोकर भरती जाता काय. पयर आमचो रुदॉल्फान स्टेटमेंट केलो की ताका कोणी तरी विचारलो तूं कित्याक गेलो BJP? नो आमचे यूथ जे आसा दे आर जॉबलेस, दे वॉन्ट जॉब, सो म्हाका जॉब मेळपा खातीर हांव BJPन गेला. म्हाका सांग की आमची जी ज्युडिशियल सिस्टम आसा, वाय दे आर नॉट टेकिंग दीस सुमोटो कित्याक घेयना? दीस इज ब्लंडर. दीस इज टोटल कॉन्स्टिट्युशनाचो थंय फकाणां करता तो. म्हणजे युअर पार्टी इज गिवींग जॉब. जेन्ना पयलीं कितें जातालें, एक खंयची तरी न्यूज किंवा कितें तरी विशय जातो का सुवोमोटो घेवपाची एक पद्दत जातली. आयज ते सुवोमोटो सुद्दां घेवपाचें बंद जाल्लेले. मनीस मंत्री उघड सांगता आपूण आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2000 जॉब दिले, आपूण 3000 जॉब दिले. हें कितें म्हणजे हें सगळें आयकपाक आनी ते सहन हांव तरी म्हणटा किशोर, आतां ते दिता न्ही, आतां तर निवडणुकी उघड सांगतात आमी तुगेले जॉब दिता म्हणून, मागीर दितात ते गोंयकाराक दितात कारण ते कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक दिवची पडटात. मागीर तो गोंयकार तो जॉब मेळटगीर बेजीक काम सुद्दां कित्याक करना सारकें? पात्रताच नासता काम करपाची आनी तो काम करपाक म्हणून गव्हर्नमेंटान जॉयनूच जायना. ताका खबर आसा की एकूच जॉब असो आसा ज्या जाग्यार काम करिनासतना आपल्याक पगार मेळटा आनी आपूण सुशेगाद आपले लायफ. तुका हें दिसता? किशोर उलयता ते बरोबर आहा. हय, आमच्या सरकारान टायम बाउंड सर्वीस एक्ट हाडलेलो, म्हणजे वेळेत लोकांची कामां जावपाक जाय सगळ्या गजालींक. म्हणजे बर्थ सर्टिफिकेटा पासून ते डेथ सर्टिफिकेटा मेरेन सगळ्या गजाली अमक्या टायमार निर्वाणा मेरेन हय अमक्या टायमार हे सगळ्यो गजाली मेळपाक जाय. म्हणून तुवें पयलींच म्हटलें की आमचे गोंयकारच न्ही काय म्हणून. हांव तुज्या मता कडेन समज आसा, पूण हांवें अनुभव घेतला आनी हांवें पळयला असे कर्मचारी आसात जे तूं कसलेंय फाल्यां काम घेवन तेजे कडेन गेलो जाल्यार पयली रिप्लाय आसता की तो ना
अमको करता तो काम तो समारा येतलो तो समारूया म्हणटा तो म्हाका म्हणजे मनशांक सर्वसामान्य गोंयकारांक छळटात पळय काय ते समारा हे म्हणटात. हेचो अर्थ कितें? चौकशी जर केली जाल्यार तुका सगळ्यांक लक्षात येतलें की खंयचोय कर्मचारी लिव्हेर असो ताजो लिंक ऑफिसर असता. म्हणजे तो जर आज खुर्चेर ना जाल्यार सायडीचो मनीस ताका तें काम दिल्लें आसता तेणी तें करप आसता. हँडओव्हर असता. पूण दर फावटी गोंयकारांक तुमी सतयतात बारीक लोकांक म्हणजे अशे तरेन प्रत्येक सरकारी ऑफिसांत तो नासता. हांकां मोबायलाचेर आनी कंप्युटराचेर गेमी खेळपाक टायम आसता. हांकां भाजयो हाडपाक शॉपिंग करपाक टायम आसता. हांकां ते झेमो करपाक टायम आसता. कितलेशे फोटोग्राफ पडलेले आसता. आमी छापिना इतल्या खातीर कितें ह्युमिलेट जातले म्हणून आमचे भुरगे जेयल्या उपरांत न्हिदतात ते 3 मेरेन ऑफिसाची दारां बंद करून दवरतात. हे चित्र जर पळयलें जाल्यार हे अत्यंत वायट सरकारी कर्मचारी चित्र आसा आनी हेजें इव्हॅल्युएशन जावपाक जाय किंवा मूल्यमापन जावपाक जाय की कितल्या लोकांची गरज आसा. कंप्युटरायज जालें सगळें. कंप्युटरायज जाल्या उपरांत नोकऱ्यो कमी जावपाक जाय आशिल्ल्यो पूण कंप्युटरायज जाल्या उपरांत नोकऱ्यो वाडल्यो. इव्हॅल्युएशन केल्लें तेन्ना एवॉल्यूश करपी जे पोस्ट आशिल्ले ते सुद्दां मंत्र्यांनी भरपाक मेळना पूण कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेवन भरले. अशे तरेन ह्या सरकारी खात्यांची हें जाल्ली आसा न्ही ती म्हणजे जवळ जवळ 65,000 सरकारी कर्मचारी आमचे कडेन आसात. आनी दुर्दैवाची गजाल एक बरी गजाल हांव सांगपाक सोदतां म्हणजे फाल्यां आमकां न्ही गाळी पडपाक नाका पण 60-70% लोक जे आसा न्ही सरकारी कर्मचारी म्हाजो अनुभव असो आसा म्हणजे अनेक ऑफिसरां कडेन किंवा कोणा कडेन आमी बसता लेट मेरेन 7-8 मेरेन सुद्दां आसतना तेन्ना बावडे डेडिकेशन दिवन काम करतात. आमी पळयला सेक्रेटरीएटान पळयला अनेक डिपार्टमेंट आसा प्रमोद 70-80% तरी लोक अशे आसपाक जाय. हे 20-30% लोक अशे आसात भितर सरकारी कर्मचारी जांकां काय पडलें ना ते पगारा खातीर काम करतात. तुका 70-80 प्रकरण खंयचे दिसता एफिशियंट काय इनएफिशियंट? ना एफिशियंट 70-80 एफिशियंट म्हणटा. तेच तुका सांगता प्रमोद की कितें जाला की काय कमी मनशाक लागून काय मोजक्या तो समारा येतलो सांगपी मनीस कोण? एक्झॅक्ट 70-80% एफिशियंट आसा. कितें जालां सिच्युएशन जाणा तूं की हे इनएफिशियंट लोक आसात पळय हे इनएफिशियंट म्हणजे एक रॉटन एपल सगळी एपलार रॉटन करता पळय तशी परिस्थिती. हो इनएफिशियंट व्यस्त नासता त्या इनएफिशियंटाचो कोण तरी गॉडफादर असता त्याच्या नावार तो इनएफिशियन्सी फाटल्यान खूब फावटी उद्देशी असता आणि त्याची अशी परिस्थिती की डायरेक्टर सुद्धा त्याका विचारू शकना बाबा तू काम कित्याक करिनाका म्हणून तो काढता तो फोन लायता घे काढला न्ही तातून ते फारके वाचा तेणी ते डायरेक्टरचे जे आयकना म्हटला तो पॉइंट भितर येयला की हांकां सांगून काय लोक आयकनात कामगार आयकनात म्हणून हे करचें पडटा. सरकार ऑन रेकॉर्ड मान्य करता चोडीचे मान्य आपले कर्मचारी आयकनात म्हणून क्विकली वेळ सोंपला. ओके वेळ सारको सोंपला. हांव इतल्याचेर थांबता पूण म्हाका दिसता एक गजाल आमी गोंयकारच सरकारी ऑफिसांनी काम करतात आनी गोंयकाराकच वेठीक धरतात. हें गजाल आनी ही गणीत म्हाका कळना. कसोय जॉब मेळटकीर तरी काम सारकी करपा जाय ऑर काम न करपा खातीरच आपल्याक तो जॉब जाय अशी भुमिकेंतल्यान जर आमी तो जॉब सोदतात जाल्यार आमच्या की व्हडले कर्मदळिद्र्यांनी कोण नात. सो म्हाका दिसना की गोंयकार इतली कर्मदळिद्रे म्हण तितलो तरी आशावाद अजून म्हजे कडेन आसा किशोर. तितल्याच आशावादाचेर हांव थांबतां आनी इतलेंच मागता की सरकारांनी एक्शन घेवची. मिडिया म्हणून पत्रकार म्हणून आमी सगळे जाण सरकाराच्या एक्शनीचें समर्थनच करतले कारण कोण जर जनतेचो पयसो आनी पगार घेवन जर जनतेकच त्रास करता जाल्यार ताजेर सरकार जर एक भुमिका घेता ताठर भुमिका आनी जर एक्शन घेवपाची जर तुगेली एक इच्छाशक्ती दाखयता जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी सरकाराक तेंको दिवपाक जाय. त्याच बरोबर म्हाका याद जाता की मनोहर पर्रीकार केन्नाय सांगतालो खंयच्याय मनशाक खंय गोंया भितर सस्पेंड केलो की ताजो सोयरे दायरे कोण ताजी गॉडफादर कोण ताजी गॉडमदर्स कोण हे खंय सगळ्यो गजाली खंय अकस्मात एका म्हायत्या भितर कळटात कारण फोन येवपाक लागतात की सांबाळून घे म्हणून. अशे फोन आमी करची नात अशें हांव धरून चलतां जेन्ना एक्शन जातली तेन्ना आनी थांबता.